बेतोडा खुंशी हल्लो प्रकरणात दुबावितांनी सचिनाक मारपा खातीर वापरिल्ले पिस्तूल पुलिशेन आर्ल केरीच्यान हस्तगत केले। तांचे मदले कोफुसावाक लागून देवीदासान सचिनाक जानेवारी म्हयन्यातूच जिवेची मारपाचो कट रचिल्ल्याचे पुलीस तपासात ताण्यार आयला। जांकां भाग्यविधाता म्हणून पाचारतात त्या गोंयच्या पहिल्या मुख्यमंत्री दयानंद उर्फ भाऊसाहेब बांदोडकर यांची मिरामार आशिल्ली समाधी अत्यंत हलाखीच्या स्थितीत आसा। गोंयच्या पहिले मुख्यमंत्री म्हणून जाणी सुरवातीची 10 वर्सां गोंयच्या फुडाराचें मुळावण घालें त्या नेत्याच्या समाधी कडेन सरकारान पुरायपणान दुर्लक्ष केलां। दिवचल तालुक्यातल्या कारापूर गावात भर लोकवस्तीत सध्या कोयराची समस्या गंभीर झाल्या। पंचायतीच्या पोरणे इमारती कडेन भर रस्त्या कुशीक व्हडा प्रमाणात कोयर साचला। अजापाची गजाल म्हळ्यार पंचायतींनीच हो कोयर डंप केला अशी माहिती मेळ्ळा। पंचायतीच्या ह्या गाळपणाचो मात लोकांक त्रास सोंसचो पडटा। शेल्डे आणि कुंकळ्ळेच्या वीज उपकेंद्रांचेर दुरुस्तेच्या कामाक लागून 17 मार्चाक दक्षिण गोंयांत सकाळी 7 ते दनपारां 1 मेरेन वीज पुरवण बंद आसतली। काणकोण, सांगे, केपें, साश्टी, फोंडे, मुरगांव, धारबांदोडा ह्या तालुक्यांत आदेसभर वीज पुरवण बंद आसतली। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सत्तरी तालुक्यात सुमार 200 कोटी 20 लाख रुपयांच्या वेगवेगळ्या प्रकल्पांचे उक्तावण केलें। तशेंच कांय प्रकल्पांचो बुन्यादी फातोरी घालो। हातूंत 11 केवी भुंयगत वीज केबल, 5 ट्रान्सफॉर्मर, हिरोंडा पंचायतीचें नूतनीकरण, माऊस पंचायतीचें उक्तावण तशेंच हेर कामांचो शुभारंभ मुख्यमंत्र्यांचे हस्तुकीं जालो। ह्या वेळार पर्येची आमदार देविया राणे तशेंच वाळपयचे आमदार विश्वजीत राणे हाजीर आशिल्ले।
वास्को सावन भाड्याची रेंट घेवची गाडी घेऊन पळ काडिल्ल्या दोगा जाणांक वास्को पुलिसांनी शिर्डीत रंगे हात धरले. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण गाडी चोरून पळ काडपी हे दोगूय मूळ हरियाणाचे आशिल्ल्याचे कळटा. वास्को पुलिसांनी ह्या दोगांयकूय आयपीसीच्या कलम 406 खाला अटक करून गुन्यांव नोंद केला. मडगावच्या नुस्तें मार्केटा लागसार गुन्यांव फाट्यान 4 लाखांचो गांजो जप्त केलो. ह्या प्रकरणात ओडिसाच्या जितेंद्र नायक ह्या 28 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याक अटक केल्ल्याचे कळटा. मार्च महिन्यात बरें वातावरण आशिल्ल्या कारणान पर्यटन हंगामाक बरो वाव मेळटा. तेन्ना खंयच्या आंतरराष्ट्रीय सुवातींनी वचून पर्यटनाचो आस्वाद घेवं येता तें जाणून घेवया. व्हिएतनामांत बरी संस्कृताय, जेवण आनी मनभुलोवण्यो सैम पळोवपाची आवड आसत तर मुजरत वचचें. मार्च म्हयन्याक नेदरलँड्सांतल्या एम्स्टरडॅमांत ट्युलिपांचो हंगाम आशिल्ल्यान ट्युलिपांचे सुंदर आनी रंगबिरंगे मळे पळोवपाक मेळटात. न्यूझीलंडात बरें सैमीक वातावरण अणभवपाक मेळटा. थंयचे निश्चल दर्यादेगो, बर्फान भरिल्ले भव्य दोंगर आनी हिमखंड खूब सुंदर आसात. इजिप्टात वतले तर पुर्विल्ले पिरामीड आनी देवळां पळोवंक मेळटात. गिझा, ग्रेट स्फिंक्स आनी राजांचे देंगण ह्या पिरामिडांचे सोद घेवपा खातीर हवामान आदर्श आसता. हिमाच्या दिसांनी गाडयेन भोंवप मातशें कठीण. खर सुर्याक लागून गाडयेचें तापमान खूब चड जाता आनी तें सोंसपाक सारकें आसता. ही समस्या पयस करपा खातीर जायते जाण गाडयेचो एसी वापरतात. एसी चलयल्यार गाडयेचे उर्जेचें शेपण येता. गाडयेचो एसी चल्लो जाल्यार चड पेट्रोल आनी डिझल वापरप जाता. हाका लागून प्रदूषणय वाडटा. बाजारात एक नवी मिनी सोलर एसी बाजारात आयल्या, जी गाडी थंड दवरपाचेर एक बरो उपाय जावन आसा. हाका लागून तुमची गाडी थंड जाताच आनी ते पर्यावरणाकूय माल पडना. हो एसी पेट्रोल वा डिझल वीज वापरना, ताका लागून प्रदूषण जायना. हो एसी विजेचेर चलना, देखून गाडयेची बॅटरी सोंपची ना आनी उर्जा वाचतली. हो एसी जो आसा तो खूब ल्हान आनी हलको आशिल्ल्यान खंयचेय सुवातेर सहजपणान व्हरूंक मेळटा. तशेंच ही एसी इन्स्टॉल करप खूब सोंपें. गाडयेच्या आरशाचेर तो लावंक मेळटा. भारतीयांचो तंबाखू, पानां सारकिल्या मादक पदार्थांचेर खर्च वाडिल्ल्याचे उजवाडाक आयला. द हाऊस होल्ड कन्झम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे 2022-23 अहवाल हालींच जाहीर जाला. ह्या अहवालाच्या फाटभुंयेर फाटल्या 10 वर्सांत वाडट्या खर्चामदीं पानां, तंबाखू सारकिल्या वस्तूंचेर जावपी खर्च वाडिल्ल्याचें स्पश्ट जालां. अजाप करपासारकी गजाल म्हळ्यार गांवगिऱ्या वाठारांनी आनी शारांनी हो खर्च वाडला. ह्या अहवालांतले म्हायती प्रमाण गांवगिऱ्या वाठारांनी 2022-23 वर्सा तंबाखू आनी पानां सारकिल्या तंबाखूच्या उत्पादनांचेर खर्च करपाचें प्रमाण 3.19% वाडलां. 2011-12 वर्सा हे प्रमाण 3.21 आशिल्लें. शारी वाठारांनी 2011-12 वर्सा हे प्रमाण 1.61% आशिल्लें. 2022-23 वर्सा हे प्रमाण वाडून 2.43% पावलां.
बेतोडा फारपेट प्रकरणात जखमी झालेल्या सचिन कुट्टीकराच्या गाडयेंत फोंडे पुलिसेक तपास करतना 10 ग्राम घोळे वखदां सापडली. देखून कुट्टीकराचेर फोंडे पुलिसांनी घोळे वखदां आड गुन्यांव नोंद केला. जाल्यार भलायकी सुदारल्या उपरांत खर कारवाय जातली अशें दक्षिण गोंयचे अधीक्षक स्मिता सावंत हांणी सांगलां. लोकसभा वेंचणुके पयलीं अनुसूचित जमातीक गोंयच्या विधानसभेत राजकीय आरक्षण दिवचे अशी मागणी करीत समाजान सुरू केल्ले आंदोलन आयतारा फाटीं घेतला. सरकारा कडल्यान सकारात्मक आश्वासन मेळूंक नाशिल्ल्यान आमी हे आंदोलन फाटीं घेतात. मात हाचो अर्थ असो न्ही की आमचो लढो सोंपलो. आमकां जो मेरेन राजकीय आरक्षण मेळना तो मेरेन आमचो लढो कायम सुरूच उरतलो. ह्या लोकसभा वेंचणुकेंत सरकाराक आमच्या मतांची तांक कितें आसा तें दाखोवन दितले अशी शिटकावणी ह्या वेळार समाजाच्या फुडाऱ्यांनी दिल्या. गोंयांत शेजारच्या राज्यांतल्या पास कारणास्तनान रेंव हाडपाचो प्रकार उक्ताडार आयला. राती उसरा अशा बेकायदेशीर रेंवेची येरादारी जाता अशें पेडणेच्या वेवसायिकांनी दाखोवन दिला. हे राज्यांतल्यान रेंव आयिल्ल्यान आमच्या रेंवेचो खप जायना असो आरोप गोंयच्या रेंव वेवसायिकांनी केला. हालीं तेंपार गोंयांत देवळांनी चोरयो जावपाच्या प्रकारांनी वाड जायत आसा. अशेंच एक प्रकरण दिवचले शारांत घडिल्लें. कांय दिसां पयलीं लक्ष्मी रवळना देवळांतली फंडपेटी चोरान फोडिल्ली. हे देवळांतली फंडपेटी फोडपाच्या प्रकरणांत दुबावेत चोराक धरपाक दिवचल पुलिशेक यश आयलां. ह्या चोरी प्रकरणांत शेनवारा पुलिशेंत कागाळ नोंद जाल्ली. श्रीस्थळ काणकोण मल्लिकार्जुन देवाक पयल्या दिसा महाअभिषेक केले उपरांत राजबाग देवावेळ हांगा दर्यांत धार्मीक मंत्रोपचारान समुद्र स्नान घालपाची धार्मीक विधी आयतारा जाली. ह्या वेळार भाविकांनी दर्याक केळी अर्पण करून देव श्री मल्लिकार्जुनाचें दर्शन घेतलें.
तृणमूल काँग्रेसीन पश्चिम बंगालातल्या लोकसभेच्या 42 जागांखातीर आपले उमेदवार जाहीर केले. बहरामपूर मतदारसंघातल्यान काँग्रेस खासदार अधीर रंजन चौधरी हांचे आड टीएमसीन क्रिकेटर युसूफ पठाणाक उमेदवारी दिल्या, जाल्यार बशीरहाटातल्या नुसरत जहांची तिकेट रद्द केल्या. बेटकी नवे कोमनीदाद कार्यालयाचे मंत्री गोविंद गावडे यांच्या हस्तुकी उक्तावण झाले. कोमनीदाद संस्थेचो वावर म्हत्वाचो आसा अशें विधान मंत्री गोविंद गावडे यांनी व्यक्त केले. दिवचले आयोजित केल्ले बायलां खातीरचे सायक्लोथॉन सर्तीत पूजा सराफ आनी अंकिता नायक जैतिवंत थारली. आयतारा आयोजित केल्ली ही सर्त उमेदीन जारी. आयुर्वेदा फॉर वुमन हेल्थ हे संकल्पने खाला हो उपक्रम आयोजित केल्लो. दीनदयाळ आयुर्वेदिक क्लिनीक आनी पंचकर्मा केंद्रा वतीन आयतारा फांतोडेर ही सर्त आयोजित केल्ली. 2 गटांत ही सर्त घेतिल्ली. शारांतल्या हिराबाय झांटये सभाघरा कडल्यान हे सर्तीक सुरवात जाली. मुखेल सोयरी दोतोर मेरियान लोबो आनी हेर मानेसांच्या हाजेरीत जैतिवंतांक इनामां भेटयली. राष्ट्रीय चांचणी एजन्सी एनटीए पदवीधर म्हळ्यारूच नीट यूजी 2024 खातीर राष्ट्रीय पात्रताय सहप्रवेश चांचणे खातीर ऑनलायन नोंदणी 16 मार्च मेरेन वाडयल्या. इत्सूक आनी पात्र उमेदवारांनी exams.nta.ac.in ह्या अधिकृत संकेतथळा वरवीं वैजकी प्रवेश परीक्षे खातीर अर्ज करूं येता. मूळ वेळापत्रका प्रमाण नीट यूजी 2024 खातीर अर्ज करपाची मर्यादा ही 9 मार्चाक बंद जावपाची आशिल्ली. पूण चांचणी एजन्सी कडल्यान नोंदणी प्रक्रिया 16 मार्च 2024 मेरेन वाडयल्या. राष्ट्रीय चांचणी एजन्सी राष्ट्रीय पात्रताय सहप्रवेश चांचणी 5 मे 2024 दिसा सांजे वेळार 2 ते सांजे 5:20 मेरेन देशभरात आनी भारता भायल्या 14 शारांनी ऑफलायन मोडात जातली. कुर्डीवाडे धनगरवाड्यावेल्या शेतकारांक गवेरेड्यांक लागून बरोच त्रास सोंसचो पडटा. गोरवांक खातीर लायिल्ल्या तणाची गवेरेडे नाशाडी करतात, ताका लागून गोरवांक खातीर बाजारांतल्यान खावड हाडची पडटा. बाजारांतल्यान गोरवांक लागपी खावड हाडपाक परवडना, देखून राना खात्यान गवेरेड्यांचो बंदोबस्त करचो अशी शेतकारांची मागणी आसा.
स्मार्ट सिटीची कामां बेगीन सोंपोवपा खातीर राजधानी पणजेंतले सगळेच रस्ते एक एक करून फोडून दवरले आहेत. ताका लागून येरादारीची कोयणी जाताच ते भायर धुल्लाच्या प्रदुशणाक लागून पणजेकार सामकेच विटल्यात. आम्ही सत्य उलयतात काय लिपयना. आमकां इन्फ्लुएन्सरांची गरज ना म्हणून काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार उलयलो. ज्या इन्फ्लुएन्सर्सांनी सरकाराची येवजण घेतल्या तांचे फॉलोअर्स देंवतले म्हणून विरोधी पक्ष फुडारी उरी उलयलो. दर्यांत जेलीफिशाचे प्रमाण वाडिल्ल्यान गोंयच्या नुस्तेमारीचेर परिणाम जाला. नुस्तें कमी प्रमाणात मेळटा हाका लागून नुस्तेमारी वेवसाय सध्या लुकसाणात चल्ला. सदचो खर्च तशेंच कामगारांचो दिसावडो दिवप लेगीत परवडना अशी म्हायती नुस्तें वेवसायी दितात. आयच्या काळात चॅट जीपीटीच्या वापरांत वाड जावपाक लागल्या. मात तंत्रज्ञानाचे हे बदल घातक थारू येतात कारण चॅट जीपीटी जरी खूप फायदेशीर असलो तरी ह्या माध्यमांतल्यान तुमची वैयक्तीक म्हायती चोरयेक वचना असो प्रश्न उप्रासता. मात जे लोक चॅट जीपीटी वापरतात तांच्या बाबतीत आता डेटा गुप्ततेचो हुस्को वाडला. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण वैयक्तीक म्हायतीचो गैरवापर जावपाची शक्यताय परगटायल्या. देखून तंत्रज्ञानाच्या मळावयल्या ह्या नव्या प्रयोगाचो वापर करतना सादूरताय बाळगुची. आयच्या व्यस्त जिणेंत तशेंच कामाच्या व्यापाक लागून जायते फावट गजाली विसरप जातात. पूण ल्हान सावन गजाली वा म्हत्वाच्यो गजाली जेन्ना आमी याद दवरूंक शकनात तेन्ना मात जतनाय घेवप गरजेचें थारता. कारण हाचे थेट परिणाम तुमच्या आमच्या मानसीक भलायकेचेर पडटात. जर काम करतना ल्हान सावन गजाली विसरपाक लागता आसत तर ही अल्झायमर ह्या दुयेंसांची लक्षणां आसूं येतात. तेन्ना चुकून सुद्दां ह्या लक्षणां कडेन दुर्लक्ष करूं नाकात. अशा दुयेंतींचो मेंदू सारको काम करिना. आदी फक्त जाणट्यां मदींच हे दुयेंस पळोवपाक मेळटाले मात आतां तरणाट्यां मदीं लेगीत ह्या दुयेंसाचे दुयेंती सापडपाक लागल्यात. याद दवरपाक त्रास जावप, कसलेय म्हत्वाचे निर्णय घेवपाक जमप ना, संवाद सादपाक अडचणी येवप ही कांय लक्षणां आशिल्ल्याचें स्पश्ट जालां.